Guitarra. Everyone, I hope you all are doing good. Good morning from Morocco. Birthday girl, how good. Look at that. Hi, good. So आम्ही मातसो लेट जाला आमकां ब्रेकफास्ट वयताय कित्या लेट जालो पाय डेकोरेशन करता आलो कित्याक बेज्यो डेकोरेशन करतालो डेकोरेशन म्हणल्यार बेश्टें आमचें तें बेबी फोटोज आनी केक बाका करपाक आतां आमी वयताय ब्रेकफास्टाक 10 o'clock जावपा येयली लोक पळय ब्रेकफास्ट करून येता आनी आमी आतां वयताय बेबी आउटफीट सो ब्रेकफास्टाक इतली लायन आहा सारकी चड घेवूंक पासून मेळना कित्याक आमी लेट पावली न्हू आनी चड लोक पळय आमचे बर्थडे गेलो आतां ब्रेकफास्ट करता हें आनी हाडलेलें ताका काडली तेणें बेबीचो मातशें शूट करतली आनी मागीर थिंगसून आमी पाकां वयतली पाक कितें पाकां वयतली बीन्स ती रोटी हा रे चेरी टोमॅटो चड एग्सां चड ऑप्शन आहाय थिंगा बरें लागता कितें जूस सो आमचो ब्रेकफास्ट बा करून जाला आतां आमी आतां वयताय बेजून पूल पोवन येयला बेज्यो बरो आहा रे स्लायड बहा थिंगा फुलां तुका सोमतें सोडून उडय आनी आमचे बर्थडे गेलो वयता पळय आनी हें मोरोक्कोन रेस्टॉरंट तेंचें सो गायस आमी आतां वयताय आमी सद्याक आतां बेबी आनी एकले गेस्ट आमचे बांद आमी तुका सांगता कोण तें येतलो ती आतां भायर सरलें हॉटेलान तांकां स्टे मेळना तेणी दुसरी आमकां क्लोज बाय तेणी बूक केलो सो आतां ती टॅक्सी घेवन हिंगाताय मागीर आमी तेंचे बांद वयतलीं हें खंय तें वॉटर पार्क बेबीक आमचे बेबीक चड सारकें लायक उदक म्हणल्यार तें सारकें पीस जाता व्हर म्हणटा आपल्या पत्नी हांव आतां नायट करून हांव तसो कितें जात जाल्यार जुगाड कोत्ता आनी वता तेका जाय नासतना लेगून ऑलरेडी पूण हांवें म्हणलें आतां कितें ही येयलेली खंय सो आतां तेका वॉटर पार्कान वतलो म्हणून सो ही पळय खंय येताय ती आता टॅक्सीन बसले आमी वॉटर पार्क बेबी घेवन आमचो बॉय हो पळया बॉय दोन तर सांग चेल्सी वयर कोल पामर आता आनी 5 ते 10 मिनटां पावले आमी सारकी बीट द हीट चड गरमी रे बाबा साप चड गरमी चड माश पाय चल तूं जाल्यार जाय न्ही तकले वयल्यान सारकें हें कशें जाता शीर धरलो हाती भाशेन इतलें गरम साप जायना तितून फुल वचोन साप मातशें जीव थोडो उरपाक पावली दुबई हें तितून नाका हें कितें गो सायब आमच्या गोंयलीन उपकार ना मुगो हां गरमी चड शी झाडां भाता आनेले आसता तुका रोड
सो हांव आनी पोल पामर पोल पामर आमचो पोल पामर ते व्हडली स्लायडार वयताय पळय जाता तें पळोवया. सो आतां आमी न्हांवून भायर सरले पुरीन आले आमी सारकी बेबी आनी सांगपा न्हू बेबी सारकी लिटरली सारकी हें जालेली नुस्ती कस जालेली एक सारकें काय इतली तें एक्सायटेड जालें सांगोंक जायना सोड नासली सारकें. हांव आनी डायलन हेचे गेलेले स्लायडीचे गेलेले बरें एन्जॉय केलें आमी स्लायडीचे फार केलें स्लायडी सारको. आतां आमी पेट पुजा करताय आमची. सो आमची पार्टी ही पळय हें करता बेबी जेवण करता एक पाट बेबी जेवण केलें म्हणटकर आमी पोत्ती न्हांवपाक वयतली आनी एक बरी व्हडली स्लायड आहा खंय समसे तेजी बायल. हा वय तूं सोमतें स्कुबा डायविंगाक गेलेलें कितें आनी पळय कोल पामर येयलो फ्री फॉल दी फॉलार गेले उमेदीन वसली सामतें वच खाली काही जॉयसा तोंडा येयले भायर आनी मात सकल हांगा पडले भायर भिवोन. झाल रे बरें बरें आलेले हांव सकलचो एशको नागपुडा हांव तेका सांगता हो येयलो ताणें ऑप्शन ना ती आपले म्हणले व्हडले कितले एक्टिविटीज आहाय आनी टायम ना कसो प्रायसी हा आय वूड से इट्स £25 per person and भुरग्यांक इट्स स्मॉल फी हा. आय एम सो ग्लॅड वी चोज दिस प्लेस फॉर टुडे फॉर हापर. दिस इज लायक परफेक्ट सारकी परफेक्ट आहा प्लेस तेका आनी या हो पळय तुमकां मॅप दाखयता थिंगचे पळय केदी व्हडली ही प्लेस सारकी वायब बाकी जोसला लायक जावपाची सारकी बेस्ट आनी बरी झाडां आहाय पळय सारकी बरी आनी म्युजीक आहा झाडां जसल सारकी एक बियर मान सारकी थंड जावपा तो खाली लेझी रिवर सायडीन आनी रेस्टॉरंट आनी पळय थिंगा वेव्स येताय ते सायडीन थिंग वेव्स येताय. दादा नदी कर दादा आणि को Yes. सारखी रेव जाले रेव ते लेगून चड एन्जॉय केले हापरांचो चड केले नॉन स्टॉप सारखी हापर 12 जाला. बट आमकां हिंगा आमकां बेजो आनी म्हाका लेझी रिवर असो मेळना कित्याक बेबी लागून पूण इट्स फायन. हॉटेलां वयताय सो मेलिसान ती दुसरी हॉटेलां आहाय आनी आमी दुसरी हॉटेलां आहाय. तेंका रूम फूल जाले तेंका मेळना आमचे हॉटेल आमी भायर सरले मिसा वचपा आनी दॅट्स बेजो एंड हा बर्थडे गर्ल हा पळय बर्थडे गर्ल हॅपी बर्थडे. सो गायज आतां आमचे मीस काबार जाला आनी आमी आतां वयताय रूम हॉटेलान कांतार म्हणलें हॅपी बर्थडे थिंगा हेणे सिस्टर्स आनी हो पूण बरें दिसना जालें गोरजेन चड वगत काडपाक मातशें काडला. आतां वयता हॉटेलान वयतात आमी. आमचो टॅक्सी ड्रायव्हर रावत आसतलो सही गोरशी थोडी व्हडली ना ती हा
तुका ही सिस्टर थंय कांतार मोडलेले ताका बड्डेयाचे पपिता वचपाक हाय कोर हॅपी हाय हॉटेलां वयताय हिंगा स्पॅनिश रेस्टॉरंटान डिनर करतली थिंगा पूण थिंग रेजर्वेशन मेळना बट लकीली आमकां आयज मेळवलें बेबीची बर्थडे सो बर्थडे म्हणडेल दिसता तेणी लास्ट मिनिट येऊन गेला केकूय हा मरे पेन्सिल रेस्टॉरंट उडासू ना केकीचो या बेश्टी या पोवया बर्थडे गेला आउटफिट आउटफिट हे माझा आउटफिट फॉर द इवनिंग आणि हा मामा कोण सांग मामा मामा हाडलेलो मामा करपा या मरे बेजो दाखयत तुमकां आउटफिट दिस इज बेजोज आउटफिट सादो मनीस फाल्यां आमी हॉटेलान हाय सो मे बी आय गिव होटेल टूर or something हॉटेलान आमी सांजचे सोना सांजचे आमी नाय सांजचे वयताय आमी maybe. डेजर्टान आमी डेजर्टान वयताय फाल्यां हें चलोवपाक जाय कितें म्हणटाय गो तें quad bike क्वाड बायक so I'll see you guys later for dinner गुड इवनिंग गायज आमी पळय रेस्टॉरंटा वयताय आतां हिंगा आमच्या हॉटेला कडेन हा ते मुखार हिंगा एक रेस्टॉरंट हा तेंचे आनीक मुखार एका इटालियन एका हा आमचे वे चले भितर इंटिरियर बरो आहा म्हणल्यार जेवण कितें करून आहा तें पळोवया हापर आमी ऑलरेडी न्हू बेश्टे हांवून हाडलां लायक चिकन आनी ताका बेश्टे पीस दिलेले खावपाक आनी बेश्टेच पोट भरलो कशें दीस इज वॉट वी ऑर्डर्ड सांग्रिया बेस्ट लागता सो तुमी पयलीं सांग्रिया आनी वायट कहली काय म्हणून लायक दीस कलर इट्स रोजे ताका लागून मेगू मेगू केन्ना तुजे भाशेन चोड हाय कराय आमची ब्लॉगर हाय कराय गो हो पळय हा बर्थडे क्वीन ना मातशें हें दिलां टायम आवट ताका मातशे कार्टून्स दिले सो आमचें जेवण येयलें तुमकां दाखयता आमी कितें केलां तें सो tapas meatball potato anchovies croquettes chicken croquettes पळय आनी ते सायडीन tapas धाकट्यो प्लेट्स येताय ब्रेड हाय आनी या पळय सारकी दाखयता गो आतां आमचें येयलें दीस इज द क्रॅनबुले आनी हें केलां तेणी फ्रूट सालाद लेट मी हॅव अ ट्राय ती हें जावं ना सार हार्ड जावं ना तेंकोड लायटर ना कितें सो लेट्स सी आतां तोंडार 3 हय दोरी हा पूण साकोर लागता वयर पळय तें पळय हिंगा मातशें केलां सायडीच्यान करून सो क्रॅनबुले कितें आसता हें वयल्यान आख्खें अशें करून हें जालें आसता साखर गोड हय सारकें हातोर कसो आसता सा क्रिस्टल आसा बरी लागता ना न्हू हें आतां पूण करूं सारकें आख्खें साखर कार करून तो साखर हात दिसता
राव वयता पयलीं सो आतां आमचे रोमा टेस्ट करता बाय रोमा टेस्ट करता आं बरं आलू का चाकोर साखर तुका सांगो नाही साखर Raspberry, gooseberries. चूड सारकें पिस्तें स्ट्रॉबेरी या वयता स्ट्रॉबेरी मेवल्यार पुरो तो सबाई म्हणटा तेका सबाई कितें जाय मोस्ट कितें जाय पळय हिंग हा एप्पल जाय नाका सो काबार जालें सगळें आमी आमचे काबार लास्ट उरलें तें आमकडे एक गोंय एक शेफ आहा पेरराज किचन म्हणून तो अशें करून खंय रेस्टॉरंटार गेलो आनी तेका समज बरें लागोन काय तो रोखडो म्हणटा ते पयशे तुवें आपल्या दी आपूण तुका हेज्यान बरें रांदून दिता खरें बरें रांदता टॉप सारको ते चॅनल वचोन चॅकआउट कराय पेरेराज किचन म्हणून जायते भाशेन तो रेसिपी करता आनी आमकां टेस्टी काय आनी आमकां टेस्टिंगा दिता तें बरें खाल तेजें आनी सांग मातसो बॉन्ड आतां ह्या दिसांनी तो मातशें हें जाला कळून तेका ऑर्डर येताय तो आतां आमकां दिवपा बंद केला तेणें आतां तो रोखडो लोकांक पयशे दिता हें पयशे घेता पयशे दिता सो लोकां कडच्यान ऑर्डर घेतात सो आतां तो कितें कोत्तालो तो युट्यूबार तेजे सो तेणें आतां सद्या होल्डार दवरल्या हांव म्हण केन्ना कोत्तरी कोत्ता म्हणटा कांय कोन्ना आनी एकलो बॉय आहा आमकडे जय हिंद म्हणून तेजें नांव पल तेजें हें कितें गो एन एस पल तो एक कोत्ता आपल्याचे ब्लॉग चॅनल वचोन चॅकआउट कराय तोय एक कोत्ता बरें ब्लॉग आनी एकलो आहा आमचो जायत जाण आहाय आनी एकलो आहा एली आनी टॅरन म्हणून तेजे वचोन चॅक कराय तर तिवूय कोत्ताय गुवाडी आनी कितें कितें आहा न्हू रोखडी आसताय तिका तेचे चॅनल वचोन चॅकआउट कराय बरें हें कोत्ताय तिवूय सो ऑलरायट गायज आमी आतां सद्याक वयताय मागीर आमचें कितें बारीक आहा एंटरटेनमेंट आहा तें आमकां तुजें दाखयतलें ऑलरायट सी या So that's it for today guys. I hope you liked the vlog. So आमचे थोडे clips delete जाले ओ म्हाका दिसता बेजून ते record करूंक ना. Blame it on the wine. So dinner that day was really good. We enjoyed it. Like the tapas was really nice. Bere halte. Yeah, I will see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye.